माझे नाव मिरांशा नाईक आणि जुजे फिल्म केला आणि न्यू कोंकणी फिल्म गेले पोस्ट प्रोडक्शनाक आहा वाट म्हणून एक मराठी फिल्म केले आहा सो जुजेक मागे खूब अवॉर्ड मेळ्ळा मागे फिल्म बाजाराक वर्क इन प्रोग्रेसाक सिलेक्ट जाल्ले म्हाका रिसंटली गोवा स्टेट फेस्टिवलाक 14 अवॉर्ड मेळ्ळात आणि आतां जेन्ना फिल्म फायनान्साची स्कीम आउट जाल्ली आनी तेजी ग्रेडींग जाल्लें तातूंत म्हाका C ग्रेड मेळ्ळा तेजेर हांव खूब अनहॅप्पी आसलो सो हांव मागीर अवॉर्ड बिवॉर्ड घेवन हांव तांकां येयल्लो की म्हाका जे फिल्माक अवॉर्ड मेळटात आनी त्याच फिल्माक तर C ग्रेड मेळटा आनी भायर म्हाका अशी रिव्यू मेळ्ळा हॉलिवूड रिपोर्टर स्क्रीन डेली सिने युरोपा हेंच्यान सगळ्यांनी इतले पॉझिटीव म्हाका रिव्यू घातलात आनी तेजे उपरांत मागीर गोंयांत येवन आनी अशें ना की म्हागे फिल्माक बजटूय कमी आहा जेन्ना गोंयांत येवन म्हागे फिल्म फायनान्साची स्किमाक हें येता तेन्ना म्हाका C ग्रेड मेळटा म्हूण आय वॉज व्हेरी अनहॅप्पी पूण आतां हांव येवन VST येवन मृणाला कडेन पर्सनली मेळोन उलयलो तेणी म्हाका सांगलां की हें ज्युरीची डिसिजन आसलें तुमी एक लेटर करात आनी ती आमगेली फिल्म इवॅल्युएट करतली सो एंड म्हाका जे भशेन सांगला ते भशेन म्हाका खूब विश्वास बसला की ते अशें करता म्हणून आनी आय होप ते करतली अदरवायज जातली हें की म्हाका फुडें अशें ना की म्हाका VST लागून हांव फिल्म करता ना कोणा लागून फिल्म करता म्हणून हांवें सो फार 100 कोटी मोडल्यात फिल्म काडून 2 शॉर्ट फिल्म केला 3 फिचर फिल्म केला मुखारूय करतलो म्हाका कोणागे सपोर्ट आसा ना ते हें ना पूण एक सगळ्यांनी जेन्ना सपोर्ट केलो गोंयकारान सपोर्ट केलो VSTन सपोर्ट केलो जाल्यार आमकां एक इम्पेटस मेळटा की फुडें अशेंच वचपाचें म्हणून सो होपफुली मागे हें सगळी आतां तेणी जे म्हाका अश्युरन्स दिला ती करतली आनी आम होपिंग फॉर द बेस्ट